नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. सांगेर घराभोंवतणी भोंवपी जखमी बिबट्याक बोंडला मरण. जीव वाटोवपाक राना खात्याक अपेस. मंत्री राणेन उक्तायली खंत. IFS वन संरक्षण नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो. DG फॉरेस्टाक बरयले पत्र. गोंय पुलिसांची काळी कर्तुबात चालू. जाता लाच घेवपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेच्या 3 पुलीस कॉन्स्टेबलांचे निलंबन. एका PSIची चौकशी सुरू. मजगती कोलवेच्या PIची तडकाफडकी बदली. उत्तरे माकाजन वाठारांत बापायनूच आपल्या 6 वर्सांच्या सांत चलयेचो खून केल्ल्याचे प्रकरण उक्ताडार. खून करून बापूय फरार. फुडलो तपास सुरू. सत्तरी पिसुल्ल्या वाठारांत काजू बागायतीक लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 लाखांचे लुकसाण. उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रण हाडपाक येस. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आनी एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडाक बांबोळीचे बांदकाम थांबोवपाचो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचो आदेश. बांदकामा आड रिव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्ले आंदोलन. श्रवण बर्वी खून प्रकरणात बापूय बाब आनी वासुदेव वजरेकाराक 8 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. तिगांयचोय जामीन अर्जूय कोर्टान मारलो भायर. गंभीर दुयेंत आशिल्ल्या शिक्षकांक मेळटली वेंचकी सुटी. शिक्षण खाते बेगीनूच काडटले परिपत्रक, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. मार्च 2025 मेरेन वट्ट 16.92 लाख प्रवाशांनी कदंबाच्या इलेक्ट्रिक बसींनी केलो प्रवास. कदंबाक 1.93 कोटी रुपयांची येणावळ. कदंबा बेगीनूच जातली कॅशलेस, सांगता स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीज. आता खबरो विस्तारांत. कोने प्रियोळा रस्ते अपघातांत जखमी जाल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक मरण आयले उपरांत आतां सांग्या लोकवस्तीन भोंवपी जखमी बिबट्याकूय दुर्दैवी मरण. राना खात्यान ताका बोंडला व्हेल्लो, मात ताचो जीव वाटोवपाक अपेस. हे घडणुकेचेर राना मंत्री विश्वजीत राणेन दुख्ख उक्तायलां. एसीन बसून रावपी अधिकारी आमकां नाकात म्हूण विश्वजीत उलयलो. वन संरक्षण नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो म्हूण DG फॉरेस्टाक पत्र बरयलां म्हूण विश्वजिताची माहिती. सोमारा सांग्यार विलियन वाठारांत लोकवस्तीत आनी रस्त्यार भोंवपी जखमी बिबट्याक मरण आयले. रान खात्यान हे जखमी बिबट्याक बोंडला व्हेल्ले कडेन सोमारा मध्यान राती 2 ताका मरण आयले. ताचो जीव वाटोवपाक रान खात्याक अपेस. 2 दिसां फाटीं कोने प्रियोळ रस्ते अपघातांत जखमी जाल्ले ब्लॅक पॅन्थराचो जीव वाटोवपाक रान खात्याक जमूंक नाशिल्ले. आतां हेय बिबट्याक आयिल्ल्या मरणाच्या घडणुकेचेर मंत्री विश्वजीत राणेन दुख्ख उक्तायलां. वन संरक्षक नवीन कुमाराचेर विश्वजिताचो फार. एसीत बसून रावपी ऑफिसर आमकां परवडचे ना. वन संरक्षक नवीन कुमाराक गोंयच्यान काडचो म्हणून विश्वजिताचे DG फॉरेस्टाक पत्र. सरकारान आयज नोट धाडला DG फॉरेस्टाक की नवीन कुमार सारके ऑफिसरांक गोंयांत दवरपाचें ना. जे ऑफिसर बोर्डला विजीट करूं शकना, जे ऑफिसर लेपर्डाक इंजरी जाल्या थंय विजीट करूं शकना आनी कन्झर्वेटिव्ह फॉरेस्ट वायल्ड लायफ जावन बसल्या असल्या ऑफिसरांक धांवडून घालूंक गोंयाचो इंट्रस्ट जे ऑफिसर प्रोटेक्ट करूं शकना, एअर कंडिशन कॅबिनेटान काम करपाक दवरूं ना. आमचे कडेन एकदम बरो APCCF PCCF आसा. प्रवीण रावगावक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हांवें दिल्ले आसा आनी आमचे APCCF नवीन जे आयल्या ते भरपूर प्रोएक्टीव आहा आनी आमचे PCCF बरें काम करता. 2 वरांचेर आयज सकाळी 2 AM तो लेपर्ड पास्ड अवे. सामकें दुख्खद घटना. हांवें आतां प्रपोज केल्लें आसा की आमकां स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल सर्विसीस आमकां जाय फॉर वेटनरी केअर एंड वायल्ड लायफ केअर एंड NGO काय आमी घेतले. चरण देसायक बी हांवें तेजें सगळें आयकलां. ताका बी ऑन बोर्ड घेतले कित्याक जेंकां पॅशन आहा, जेंकां कमिटमेंट फॉर वायल्ड लायफ आहा. मंत्री म्हणून हांव एकटोच सगळें करूं शकना. आमकां लोकांची इन्वॉल्वमेंट बी जाय. हेंकां ऑन बोर्ड घेतले. प्रोटेक्शन ऑफ वायल्ड लायफ एंड वायल्ड लायफ स्पिसीस प्रायोरिटी आहा गव्हर्मेंटाची. आनी हे असले ऑफिसर जे इवन विजीट करपाक ताका त्रास जाता. APCCFन ताका धक्को मारून 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 बोर्डला व्हेला. आतां पर्यंत तेजे रिपोर्ट येवना. शोकॉज नोटिसाची फायल पर्सनल डिपार्टमेंटान पेंडींग आहा. हांवें ते प्रोसेस कर म्हूण सांगलें. ताका शोकॉज नोटिसूच न्हू ताका सस्पेंड करून धांवडून घालूंक जाय गोंयच्यान. ह्या तरेचे ऑफिसर जे इंट्रस्ट घेना आनी ताका म्हाका कळना 40 वर्साचे लेस दॅन 40 years मनशाक जर फिल्डान वचपाक त्रास जाता तसल्या ऑफिसरांक आमकां गोंयांत गरज ना. हे दुख्खद घटना जाल्ल्या तेजे चवकशी करपाक हांवें सांगलेलें आसा PCCFाक. APCCFाक आयज सकाळी सांगलां की नवीन कुमाराक घेवन सायटीर चल. ताका व्हरचें पडटा, तो वचपाक तयार ना. असले ऑफिसर कित्याक जाय आमकां गोंयांत?
गोंयचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, फॉरेस्टाचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आणि जे रोड्स फॉरेस्टाच्या एरियांतल्यान वायल्ड लायफ येता ते श्री मोविन गुदिन्हो कडेन डिस्कस करून, मुख्यमंत्री कडेन डिस्कस करून थंय आमकां स्पीड लिमिट्स घालचे पडटले. कारण त्या एरियान जे आमकां दिसता की हॉटस्पॉट्स आहा पासिंग थ्रू दीस ते आमकां घालचे पडटले. कित्याक आतां उपाय ना आमचे, ते बाकीच्या राज्यान जे करता ते करचे पडटले. प्लस DNA ब्लॅक पॅन्थराचे ते हे करपाक, मॅपिंग करपाक ते बी आमी आतां प्रोसेस चालू केल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सिरियसली घेतलेले आसा, राज्य म्हणून आनी मंत्री म्हणून. आनी आमकां वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एंड वायल्ड लायफ स्पिसीज आनी वायल्ड लायफ आमचे जे कितें आसा गोंय राज्यान आमकां ते वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो इनिशिएटीव आमी घेतल्या. NGOक बी आमी ऑन बोर्ड घेतले. APCCF आनी PCCF बरे ऑफिसर बरें काम करता, पण जे कोण काम करिना तांकां गोंयान स्वात ना. आमी गोवा गव्हर्मेंट फक्त सॅलरी दवरपाक म्हणून रावूंक ना. हेजे फिल्डान बी वचपाक तांकां त्रास जाता. लेपर्ड पास अवे जाल्यार तो वचपाक तयार ना, आनी कॉन्झर्वेटिव्ह फॉर वायल्ड लायफ म्हणून दवरला ताका विदावट पोस्टींग दवरपाचें, नाजाल्यार हांगाच्यान गोवा सोडून चल म्हणून सांगपाचें, अशी परिस्थिती म्हाजेर आयिल्ली आसा. आनी त्रास जाता हे सगळें पळोवन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. स्क्रॅप विक्रेत्याकडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेच्या वट्ट 3 पुलीस कॉन्स्टेबलांचे निलंबन. या प्रकरणात आता एक PSI रडाराचेर आसा. ताची चौकशी चल्ल्या. मजगती PI रितेश तारीची तडकाफडकी बदली. गोयच्या पुलिसांची काळी कर्तुबा थांबपाचें नांव घेना. कांय दिसा फाटीं बेळगांवचे एका बिझनेसवाल्याकडल्यान लाच घेतना कोकण रेल्वेचो PI सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेन हांकां रंगे हात धरिल्ले. सद्याक ते दोगूय अटकेत आसात. आता कोलवा पुलीस स्टेशनात नवे प्रकरण घडलां. एका स्क्रॅपवाल्याकडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणात अमर गांवकर, सिद्धेश शिरोडकार आणि सत्यम देसाई ह्या 3 कॉन्स्टेबलांचें निलंबन जालां. दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंगान हो आदेश काडला. हेच प्रकरणात एका PSIची चौकशी चल्ल्या. ताचेरूय कारवाय जावपाची शक्यताय आसा. मजगती कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI रितेश तारीची तडकाफडकी बदली केल्या. ताका काडून गोंय राखीव दळात घालात जाल्यार सध्याक कोलवेच्या PI पदीची अतिरिक्त जबाबदारी मायना कुडतरीचो PI अरुण गावस देसायकडे दिल्या. कोलवा पुलीस ठाण्याक जी सध्या ब्रायबरी केस चर्चेक आसा आनी जातूंत भितर 3 पुलीस कॉन्स्टेबल जे कोलवा पुलीस स्टेशनाक अटॅच आशिल्ले, अमर गांवकर, सत्यम देसाय आनी सिद्धेश शिरोडकर हांचेर निलंबन हांचो आदेश जो आसा तो काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी काडलो. आनी ताजे नंतर ह्या जी घोटाळ्याची जी व्याप्ती आसा, ब्रायबरी केसीची व्याप्ती ही टायम टू टायम वाडत आसा. आतां सद्याक एक ह्या केसीन नवे टर्न घेतिल्ले आसा आनी ते म्हणजे की ह्या केसीन भितर कोलवा पुलीस ठाण्याक अटॅच आशिल्लो एक PSI हाजोय इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मुखार आयिल्लें आसा. आनी ताका लागून ह्या PSIची जी आमकां फायल आसा ती सद्याक DGP कडेन दिल्ली आसा. आनीक ह्या केसीची सगळी गुप्तताय, कारण ही केस अजून इन्व्हेस्टिगेशनाक आसा, आनी कोण हातूंत भितर गुंतल्यात हाजो तपास करपाक लागून ह्या PSIचें नांव तांणी अजून पर्यंत उघड केलें ना आनी हातूंतली जी गुप्तता आसा ती दवरिल्ली आसा. एक वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे की तांणी सांगलां की हय हाजो इन्वॉल्वमेंट, ह्या पुलिसाचो इन्वॉल्वमेंट प्राथमीक स्वरुपान दिसून आयिल्लो आसा आनी ताजी चौकशी खातीर ताजी कंप्लीट जी फायल जी आसा ती आमी DGP कडेन धाडल्या. रोखडीच हाजेर एक्शनय जावपाक शकता. पुलिसाच्या नजरेक आयले की एक स्क्रॅपवाल्या कडल्यान हे 3 जे पुलीस कॉन्स्टेबल जे सस्पेंड जाले तांणी ताका आडोवन भिवून ताचे कडल्यान पयशे काडले. ताजे नंतर ताका जेन्ना एक दुसरे केसी भितर मायना कुडतरी पुलिसान धरलो तेन्ना तांकां ही गोश्ट तपासा दरम्यान मुखार आयली की कोलवा पुलीस स्टेशनांतल्या 3 पुलिसांनी पयशे ताचे कडल्यान घेतिल्ले. ताका नंतर तांणी रिपोर्ट फायल केलो आनी वरिश्ठाक हो रिपोर्ट दिलो आनी ताजेर तपास केलो, इन्क्वायरी केली. तेन्ना कळून आयलें की खरें ही गोश्ट जी ताणें नमूद केल्ली जे स्क्रॅपवाल्यान ती खरी आसा आनी ह्या पुलिसांनी ताका लागून हांचेर रोखड्या रोखडी ही निलंबनाची कारवाय जाली. आनीक काल राती एक वायरलेस आदेशाद्वारे कोलवा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक रितेश तारी हाजी बी तडकाफडकी बदली गोवा रिझर्व फोर्सांक जाली आनी सद्याक कोलवा पुलीस स्टेशनाचो ताबो आसा तो मायना कुडतरीचे PI अरुण देसाय हांचे कडेन तात्पुरतो ताबो हो दिल्लो आसा. आतां पळोवया हे हातूंत भितर आनीकय पुलीस इन्वॉल्व आसात काय ह्या PSIचें कितें जातलें तें आतां येणारोच काळ सांगतलो. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी.
आता एक धक्कादायक बातमी. कुट्टरी माकाजन वाठारांत एका बापायन आपल्या 6 वर्साच्या सान चलयेक बडयेन मारपेट करून तिचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. सलीम दाबाळ अशें ह्या दुबावीत बापायचें नांव जावन आसा. सलीम मूळ कर्नाटकांतलो, मात सध्या माकाजन हांगा रावतालो. आपल्या सान चलयेचो खून करून सध्या दुबावीत सलीम हो फरार आसा. मायणा कुट्टरी पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. जन्म दिवपी बापायनच आपल्या चलयेचो खून करपाची खळबळजनक घटना मायणा कुट्टरीच्या माकाजन ह्या गांवांत घडिल्ली आसा. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हें जें कुटुंब आशिल्लें हें मूळ कर्नाटका, गदग कर्नाटका हांगचें, आनी ते हांगा सद्याक 1 म्हयन्या पयलींच रावपाक आयिल्ले. थंय तांकां एक बांदकाम करपाचें काम मेळिल्लें आनी ती थंयच एक झोपडी काडून रावतालीं. पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे बापायन चलयेक उदक हाडून दी म्हूण सांगलें आनी चलयेन तें उदक हाडून दिवपाक न्हयकार दिल्ल्या कारणान बापायन ताका दांड्यांनी बेदम मारहाण केली. त्याच बरोबर आपल्या बायलेक आनी आपल्या पुताकय मारहाण केली. बापायक अशें कळून आयलें की चली ह्या मारहाणे भितर मातशें अनकॉन्शियस जालें, म्हणून ताणें ताका घेवन बायले बरोबर कोणा कडेन तरी लिफ्ट मागून तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर कुट्टरी हांगा गेलो. थंय दोतोरांनी ते चली जेन्ना तपास केलो ते चली मृत जाल्ल्याचें घोशीत केलें. हें आयकून बापायन थंयच्यान पळ काडलो आनी तो फरार जालो. ताजे नंतर मायणा कुट्टरी पुलिसांची टीम थंय पावली आनी तांणी ह्या घटनेचो पंचनाम केलो आनी ताजे आवयन ही कंप्लेन रजिस्टर केली. त्या प्रमाणे मायणा कुट्टरी पुलिसांनी बांदा BNSच्या 103/1 115/2 आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट 8/2 ह्या अंडर हो गुन्हो नोंद केल्लो आसा. हे बापायचें नांव आसा सलीम दांबाळ, एज 28, आनीक ताणें आपल्या चलयेचो खून केल्ल्याचे ताचेर आरोप आसा. मायणा कुट्टरी पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण देसाय हाच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या घटनेचो तपास करतात आनी पुलिसांनी वेगवेगळ्यो टीम फॉर्म केल्ले आसात. वेगवेगळ्या राज्यांत म्हणजे खंय ताचो सोद घेतात तो खंयच्यान हांगच्यान गोंयच्यान निसटलो काय ना. रेल्वे स्टेशनाचेर हाजी पसून चवकशी चालू आसा, त्याच बरोबर बस स्टँडाचेर, आनी त्या प्रमाणे पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर हांव मडगांवच्यान गौरव प्रभू मलकणेकर. 70 पिसुल्या वाठारांत दामोदर मंगलजी खण भागांत आशिल्ल्या काजू बागायतीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 लाखांचें लुकसाण जालां. वाळपय उजो पालोवपी दळान सुमार 2 कोटींची मालमत्ता वाटायली. दुसरे वटेन सांग्यार सुकिल्ल्या तणाक उजो लागलो. तशेंच कुडचड्या वाठारांत काजू बागायतीक उजो लागून सुमार 30,000चें लुकसाण जालां. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जावंक ना. 70च्या पिसुर्ले वाठारांत दामोदर मंगलजी खण भागात आशिल्ल्या काजू बागायतीक उजो लागून सुमार 60 लाखांचें लुकसाण जालां. वाळपय उजो पालोवपी दळान सुमार 2 कोटींची मालमत्ता वाटायली. उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणांत हाडपाक येस आयले. देवादयेन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पिसुल्या 70 हांगासर दामोदर मंगलजी मायन कंपनी ह्या कंपनीच्या शेजाराक जे काजू प्लांटेशन आसा हेका भीषण आग लागून सुमारे 60 लाखांचें लुकसाण जाल्लें आसा. ही आग आसा ही सोमारा सांजे वेळाचेर लागली आनी जेन्ना हेजी खबर वाळपय अग्निशमन दलाक कळ्ळ्या नंतर अग्निशमन दलान थंय वचून आग पालोवपाचो यत्न केलो, पण ही भीषण आग आसल्या कारणान तांकां जी आग आसा ही आटोक्यात हाडपाक खूब वेळ लागलो. मात तेंच्यांनी बरोच प्रयत्न करून ही आग आसा ही विझयल्ली आसा. तशेंच 60 लाखाचें लुकसाण जालें तरी सुद्दां 2 कोटीचे जे मालमत्ता आसा ही वाचोवपाक तांकां यश आयिल्लें आसा. ही दामोदर मंगलजी खाण कंपनी ही मोठ्या प्रमाणात थंय काजूचें प्लांटेशन केल्लें आसा आनी ह्या जे काजू प्लांटेशन आसा ताका उजो कसो लागलो हेजी म्हायती मेळोना. दुसरे वटेन मंगळारा सांग्यार सुकिल्ल्या तणाक उजो लागलो. तशेंच कुडचडेच्या गावळीवाडा वाठारांत काजू बागायतीक उजो लागिल्ल्यान सुमार 30,000चें लुकसाण जालां. कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान दोनूय वाठारांतलो उजो नियंत्रणांत हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या बांबोळीच्या प्रकल्पाचे काम थांबोवपाचो आदेश पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणान दिला. EIA अधिसुचोवणी 2006 खाला गरजेचे आशिल्लो पर्यावरण परवानो नाशिल्ल्याचे सांगून हे बांदकाम सद्याक बंद दवरपाक सांगला. पर्यावरण संरक्षण कायदो फाट्यार मारून बांबोळी वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप RGPचो आमदार विरेश बोरकारान केल्लो. ह्या बांदकामा आड खर भूमिका घेत RGPन आंदोलनूय केल्लें. RGPच्या आंदोलना उपरांत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणान हे बांदकाम बंद करपाचो आदेश दिलो.
बांदकाम थांबयलें ना जाल्यार पर्यावरण संरक्षण कायदो 1986च्या कलम 15 खाला कारवाईची शिटकावणी प्राधिकरणान दिल्या. ह्या प्रकल्पाविषयी उलयतना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे सांगता सरकार नेम आणि कायद्याप्रमाणे चलता. विधानसभेत विधेयकां पास जावन तयार जाल्ले कायदे सर्वोच्च आसात. कांय गटांक राजकीय पक्षांक कांय गजालींचे भांडवल करपाचे आसता, पूण लोकशाय राजवटीत टिका आणि आंदोलनां जावप स्वाभाविक. पूण सरकार मात ताका बळी पडचे ना. आमी कायद्याप्रमाणे काम करतले अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावित वासुदेव ओझरेकाराक 8 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या तिगांयनी केल्ले जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारल्यात. आंबेडे 70च्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात पुलीस कायदेत आशिल्ल्या बापूय देविदास बर्वे, भाव उदय बर्वे आणि तिसरो दुबावित वासुदेव ओझरेकाराक कोर्टान न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार तिगांयनी जामिना खातीरूय अर्ज केल्लो, पूण पुलिशेन तांच्या जामिनाक हरकत घेतली. श्रवण बर्वे खून प्रकरणात हे तिगूय मुख्य दुबावित आसात. तांचो तपास अजूनय पुराय जाल्लो ना, ताका लागून तांकां जामीन दिवचो न्हू अशी मागणी पुलिशेन कोर्टा कडेन केल्ली. कोर्टान ह्या तिगांयचो जामीन भायर मारतना तांकां 6 मे मेरेन 8 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. नमस्कार. आंबेडे नगरगाव 70 हांगातले श्रवण बर्वे हेजो कांय दिसा पयलीं खून जाल्लो आनी जेन्ना पुलिसान हेजेर तपास केलो तेन्ना वासुदेव वज्रेकर ह्या नगरगाव आंबेडे 70 हेका ताब्यात घेतलेले. तेन्ना वासुदेव वज्रेकरान जेन्ना खुनाची कबुली दितना आपल्या वांगडा कोण आसले हेजें सुद्दां नांव सांगलेलें आनी तितून तेजो श्रवण बर्वे हेजो स्वताच्या भावान आनी तेज्या बापायन ह्या खुनांत सामील जावन जो खून केला हे सिद्ध जाल्या नंतर वाळपे पुलिसांनी तांकां तिगांक ताब्यात घेतलेले आनी तांकां 10 दिसाचो रिमांड दिलेलो आनी आयज तेजो 10 दिसाचो रिमांड आसा ह्यो सोंपलेलो आसा. आयज वाळपे न्यायालयान तांकां हजर केले आसता. दोनी सरकारी वकील आणि जे दुबावित आसा हेंच्या वकिला भितर युक्तिवाद जालो आनी तेंच्या वकिलान ताका बेल मेळपाक जाय हेज्या खातीर एप्लाय केल्ले. मात जो सरकारी वकील आसा हेनी आपली जी जो रिमांड आसा ह्यो वाडोवपाचो आनी आमकां जो खून जाला तरी सुद्दां जो खून कित्या खातीर जाला हेजे हेतू अजून स्पश्ट जाल्लें ना. ताका लागून आमकां पुलीस तपासा खातीर तेजो रिमांड वाडोवपाचो अशें न्यायालया कडेन मागणी केल्ली. मात जो रिमांड आसा ह्यो न वाडयता ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिलेली आसा आनी ताका तेजो जो बेल आसा ह्यो सुद्दां न्यायालयान फेटयल्लो आसा. सद्या ताका कोलवाळे हांगासर तांकां 6 मे पर्यंत तांची ज्युडिशियल कस्टडी आसा ही वाडयल्ली आसा. ह्यो प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. शिक्षकांक टर्मिनल दुयेंसां खातीर पगारी रजा मेळटली अशें मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाहीर केलां. शिक्षण खातें बेगीनूच हे विशींचें परिपत्रक जारी करतले. कला गुरुजन पुरस्काराच्या उक्तावण सुवाळ्यान मुख्यमंत्री उलयताले. दुसरो विषय जो आसा म्हणजे मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस. हांव परत म्हणजे स्पेसिफीक करता, मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस ही सगळ्या टिचर्सांक मेळटली. नॉट मेडिकल लीव फॉर टर्मिनल इलनेस, नॉट जस्ट अ मेडिकल लीव न्ही. दोज हू विल सफर फ्रॉम द टर्मिनल इलनेस दे विल डेफिनेटली दे विल बेनिफीट फॉर द मेडिकल लीव. म्हणजेच अशें दुयेंत कोणाक जावचें न्ही हे पयलीं मागता देवाक लागे. बट चुकून जालें आसत जाल्यार ताका ती मेडिकल लीव दिवपाक जाय. ती मेडिकल लीव ही डिपार्टमेंट आमचे कन्सिडर करतले. त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन काडटलो. रिगार्डिंग पे स्केल तुम्ही फायनान्सांतलो कोणाक आफोवंक ना म्हटल्या उपरांत तो विशय आतां करण्यात कांय अर्थ ना. जोपर्यंत हांव म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन उलयना तोपर्यंत हो विशय आत्तां हांव करूंक शकना. बट इन फ्युचर परत हो विशय केन्ना तरी करता. आयच्या कला गुरुजन हो पुरस्कार पळयता आसतना हांव पळयतालो की वेगवेगळी कॉम्पिटिशन हम तुम परत नेल आर्ट परत जंक जम्प्स परत एडमोंग शो टाइमलेस ट्रेडिशन्स वेगवेगळे शोज वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स म्हणजे सांजची 7:30 पर्यंत सोंपतली आणि 7:30 पर्यंत ईच अँड एवरी टीचर्स 750 टीचर्स हे बिजी उरतले. हातूंतल्यान म्हाका दिसता हातूंतल्यान खरो फायदो हो टीचर्सांक नाविन्यपूर्ण शिकपाक. आमी म्हणटा की टीचर्स हो कंटिन्युअसली शिकप गरजेचें आसा.
जुलै 2024 ते मार्च 2025 मेरेन कदंबाच्या इलेक्ट्रीक बसींतल्यान 16.92 प्रवाशांनी प्रवास केलो. हातूंतल्यान कदंबाक 1.93 कोटी रुपयांची येणावळ आयल्या अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिगीजान दिली. कदंबान सुरू केल्ली कॅशलेस पेमेंट सुविधा प्रवाशांक सोयीची थारपाक लागल्या. प्रवाशांक ही सुविधा आवडिल्ल्यान बेगीनूच कदंबाच्यो बशी कॅशलेस करतले अशें ताचें म्हणणें. जुलै 2024 पणजेच्या रस्त्यावेल्यान पयल्याच फावट कदंबा AC इलेक्ट्रीक बसी धावपाक लागिल्ल्यो. सुरवातेक ह्यो बशी बस स्टँड ते मिरामार, दोनापावल आनी बांबोळचो भायलो रूट घेताल्यो. मात रोखडेच पणजेच्या भितरल्या रस्त्यावेल्यान इलेक्ट्रीक बशी धावपाक लागल्यो. स्मार्ट बस सेवा वट्ट 48 स्मार्ट सिटी बशी रस्त्यार धांवतात. आतां मेरेन 16.92 प्रवाशांनी ह्या सेवेचो लाव घेतला. जुलै 2024 ते मार्च 2025 मेरेन प्रवाशांची संख्या 61,516 वेल्यान 2,14,153 मेरेन वाढली. आतां मेरेन सुमार 8.77 लाख किलोमीटर ह्या बशींनी प्रवास केला. ह्या सेवेंतल्यान 1.93 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळ्या. प्रवाशी कॅशलेस पेमेंटाक पसंती दितात तेन्ना बेगीनूच ही बस सेवा पुराय डिजिटल जातली अशें कळटा. In July 2024, we started the bus service, and in the months of July, August, September, and October, we were more or less on a trial phase to run these buses. It was not easy to run the loops, check how the passengers respond to it. Actually, service started in late November, December, where all the routes were operational and all the timings were more or less set. So, if you see, from the revenue point of view, it has grown from around 6.49 lakhs when we started our trial phase in July to last month in March. We generated a revenue of 27.24 lakhs. And the total kilometers which we are running has grown from 10,942 kilometers in July to March. We ran almost 1,18,567 kilometers. So it's a quantum jump. And the earnings per kilometer has averaged out to 25.81 per kilometer. This is our earning. And this is the authentic figure. You can see on the graph, the green line shows the total revenue, how it has shown a steady increase, and how kilometers have also increased. Now you see in July when we started the trial phase, in a month we took 61,000 odd passengers. In March, 214,000 passengers in that month boarded our buses. And the total kilometers was 118,000. So from 60,000 we have gone to 214,000. This is how progressively people have accepted our service and seen how this total passengers have grown. And mind you, the current system of buses is also existing. We are running a parallel operation, and all the private buses we have not touched. So on a total count, we have 16,92,000, almost 17 lakh passengers we have ferried from July to March. Lot of talk is done about digital revenue. The smart city mission was very clear. The buses will be conductorless. It will be digital payment, cashless. It is both ease for the passenger as well as it is effort to reduce cost of operation for HCTL. The conductor costs 10 rupees per kilometer on a national average. That is the cost we are saving on a conductorless bus. The point we are making is, and the point which some media highlighted, is that when we do a digital transaction in a bus and we say it is conductorless, we do not accept cash. I will show you how we accept cash also. Though it is coming down, we have not brought it down, neither have we refused people. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर.
बेकायदेशीर जमीन हातासपाच्या प्रकरणात मोहम्मद सोहेलाचो संबंध आशिल्ल्या बार्देस तालुक्यांतलो 193.49 कोटी रुपयांच्यो मालमत्ता ईडीन तात्पुरत्यो जप्त केल्यात. यानादी ईडीन 39.20 कोटी रुपयांच्यो 31 मालमत्ता जप्त केल्ल्यो. तशेंच गेल्याच सप्तकात रोहन हरमलकराचो आस्पाव आशिल्ल्या 1,600 कोटी रुपयांच्या जमनींची कागदां जप्त केल्ली. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या पुराय शिरगांव वाठारांत उमेदीचे ल्हार फाकला. पुराय गांवांत मंगल आनी भक्तिमय वातावरण फाकिल्ल्याचें दिसून येता. देवीचे दर्शन घेवपाक आतां पसूनच भक्तांची पावलां शिरगांवा गांवा कडेन वळपाक लागल्यात. पुराय गोंया सयत देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू शुक्रारा 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रा आनी उपरांत 4 दीस जावपी कौलांक मेळून लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हूण देवस्थान समिती नेटान कामाक लागल्या. दुसरे वटेन जात्रेचे वैशिश्ट्य आशिल्ले होमकुंड दाळपाचें काम सुरू जालां. स्टॉलां उबारपाचें काम लेगीत निमण्या पावण्यार पावलां. ही लयराई देवीची जात्रा 2 मे 2025 6 मे 2025 पर्यंत संपन्न जावपाक जाय. त्या अनुसार आतां कितें म्हणजे तयारी आसा, पूर्व तयारी आसा पळय न्हू, देवस्थानाची कमिटी जावं आनी पण आमचे सहकार्य आमचे लोक आसा पळय म्हणजे ग्रामस्थांचे पूर्ण सहकार्य करता आनी त्या अनुसार आमची प्रत्येक सुविधान आमची तयारी चालू आसा. सरकारी यंत्रणेचे आमचो बरो आसा, पुलीस फोर्स फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी आमकां कॉपरेशन फूल दिलां आनी ते येतले हेल्थाचे येतले. आनी आयज आमी ते हें आसा पळय देवस्थानाची रात्रीच्या संदर्भान जी गर्दी आहा पळय तेचेर नियंत्रण कशें करचें पळय न्हू. कित्याक सगळे लोक एकदम देवळान वयता, गेल्या वर्सा इनिशिएट जाले घोडा कडेन हंपणा कडेन म्हणटकूच अशें जावंक जायना म्हणून आमचे पुरे प्रयत्न चालू आसा. आमचे सगळे म्हाज्यान त्या कमिटीचे आमचे बाकीचे सहकारी आसा ते सहकार्य करता आनी त्या प्रमाणे आमी पुलीस म्हाका आज SP येवपा हांव PIन म्हाका फोन केल्लो म्हणटा आनी कशी तयारी जाल्या ती आनी त्या प्रमाणे म्हाका आसा सगळो सरकारी यंत्रणा आज पासून जे आमकां सहकार्य दिता पळय त्या प्रमाणे हेच्या फुडें दितले आनी आमी दीस जात्रा आहा पळय एक सक्सेसफूल जातले आमचे अशें म्हाका दिसता. शिरगांवा आशिल्ल्या देवीच्या धोंडांनी तळयेचेर न्हावपाक येवपाक सुरवात केल्या. शिरगांवा सयत हेर वाठारांतले धोंड तळयेंत न्हावन सवळे जातात. लयराई देवीची जात्रा धोंडांची जात्रा म्हणून वळखतात. ही जात्रा विघ्नाबगार साजरी जावची म्हूण धोंड भक्तगणांनी सहकार्य करचे असो उलो देवस्थान समितीन मारला. ह्या माध्यमांसून आमच्या भाविकांक श्रद्धाळूंक गणांक आवाहन करता की तेंच्यांनी जाता तितली सगळी जात्रा धोंडाची म्हणटा आमी आनी भाविकांची तेंच्यांनी जात्रा आमची सक्सेसफूल करून म्हणजे बऱ्यापैकी जावची. सध्या खंयचोच वितुश्ट जायनासतना खंयचोच ढकलाढकली जायनासता चिंगराचिंगरी जायनासतना सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें हांव तांकां अशी प्रेमळ सूचना करता. आनी धोंड बीन धोंड आसा पळय आमचे देवीचे हे परम भक्त आसल्या कारणान म्हाका दिसता ते पुरे सहकार्य आमकां दितले आनी त्या प्रमाणे जातले. गोमंतक TV खातीर शिरगांवच्यान तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.